मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. राज्यात मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन घेतले सायबिणीचे बेसाव. तालिगांव वाठारात वर्सान वर्स शेतांनी उजो लागपाच्यो घडणुको आसा घडत. पंचायती कडेन साबार फावटी गाराणे घालूनय कानार ओडटात केस, म्हणटात थळावे. राज्यात मंगळारा आणि बुधवारा गडगडो आणि वादळी वाऱ्याक लागून जारी केला येल्लो अलर्ट. तामिळनाडू आणि कर्नाटकात घुंवपी उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून राज्यात घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तालिगांव वाठारात वर्सान वर्स शेतांनी उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात. उजो पालोवपी जवानांनी उजो आटपात हाडपाक खर यत्न केले. ही घडणूक वर्सान वर्स घडत आशिल्ल्यान तालिगांवची शेतां गिमात नितळ करपाचेर साबार फावटी पंचायती कडेन थळाव्यांनी गाराणे घालून जाले. पंचायत काय कानामनार घेयना. हो लोकांक जावपी त्रास संबंधित यंत्रणेक दिसना वय. ही उजो पेटपाची घडणूक तालिगांवची परंपरा जावन रावतली वय. थळाव्यांक प्रश्न पडला. पळयात सुभाषिश गोवेकाराचो तालिगांव सावन हो ग्राउंड रिपोर्ट. At around 12 o'clock in Taligaon Fields, a fire was reported, soon after which fire brigades were turned out to the site. Now this is a yearly instance where fields are quite often seen to be catching fire. Now it hasn't been clear whether this was intentional or it was due to the intense heat. But as you can see, the winds are pulling the flame towards the fields even further in, and there are all residential complexes towards the other end. Now firefighters are deep in the fields trying to douse the flames with whatever possible measures they can. As you can see in the video, there are firefighters with the hose pipe trying to douse the flames from one end. However, with wind speeds quite high here, the fire is spreading rapidly. Now earlier there were some firefighters who are literally taking water from wells and trying to douse the flames with buckets and small jugs, and as you can quite see, the fire is quite massive. Now this issue has been raised several times in the panchayat, where demands have been made for machinery to clear the fields during peak summer so that such instances are not witnessed. However, many claim that the measures or the active participation of authorities here is lacking. And as you can see, this is the result where massive flames right near residential complexes could quite threaten the people living here, and so as to the smoke may cause health issues, will cause health issues, as the smoke can be seen. It is literally hiding entire trees and buildings behind it. Now if you are a resident here, people will understand the kind of trouble that they face every year during summer. And again, this is in the fields in Taligaon, right near Tonka. As you can see in the video, that is towards Tonka, and this is in the fields right next to it. So again, this is in the fields of Taligaon, where almost every year such similar sights are witnessed. Massive flames, smoke, and firefighters out there in the sun trying to battle the blaze. The real feel in Goa is hovering in the higher 40 ranges, near 45-47 degrees. अशे तरेची घडणूक घडटा तेन्ना राबित्यांक रावप अस्वस्थ जाता. फुडारात लुकसाण जावचे न्हय हे खातीर पंचायतीन कारवाई करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. वैयक्तिक रितीन ग्रामसभेत प्रश्न मांडलो खरो, पूण ही समस्या सुटावी करपाक पंचायत गंभीर ना वय अशें म्हणत समाज वावुरप्यांनी थळाव्या पंचायतीक धारेर धरले. Today in Taligaon again somebody has lit fire into the fields, and you can see behind me
The whole place is burning with fire till now. I think that this is something that we have raised n number of times in our panchayat, saying that there has to be a solution to this problem. And with the May heat, even one small spark can lit the whole thing. Now, the problem that happens here is whoever's put the fire, for whatever reason best known to them, the thousands of people that get affected with this smoke is not taken into consideration. First of all, the firefighters have to go into the smoke n number of times, not just once or twice, at least 10, 15, 20 times that they keep coming to Talegaon because somebody or the other is putting fire. Secondly, the people who are residing around, whether it's the houses or whether it's the complexes where the smoke enters into the homes, where there are senior citizens, there are infants, there are children, and this smoke is unbearable for them. Thirdly is, we have requested the panchayat to buy a certain machinery that is needed to cut all the hay, and the same hay which is cut can be given to all the buffaloes and the cows that are there. We had asked the panchayat to have a gaushala in our panchayat. This hay can be collected and given it to the cows and all the all the stray cattle which are there in Talegaon. So there is a cycle which follows, but there has to be a will to do it. पणजेचे उजो पालोवपी दळ उजो अर्धवट पालयतात आणि उरिल्ले उज्याक लागून तालिगांव हांगच्या शेतकारांच्या पुराय पिकाक उजो लागता. उजो पालोवपी दळाकडेन उदकाचो उणाव आसा काय तुमचे आपत्ती व्यवस्थापनात आपत्ती जाला अशें म्हणत मुख्यमंत्री आणि भाजप सरकाराचेर आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकारान ट्वीट करत टिका केली. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. कुंकळी एके नर्सीचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराक 14 दिसांची न्यायालयान कोठडी दिवन ताची बंदखण वाडयल्या. ह्या दोतोराचेर कडक कारवाई जावपाक जाय तशेंच ताचे लायसन्स कॅन्सल करून क्लिनिक बंद उडोवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. राज्यात गुन्ह्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. संवसारात दोतोरांक देवाचो जागो दिला, पूण दोतोर असली कृत्या करतात जाल्यार हांकां कितें म्हणपाचें. या दोतोरान आपल्या स्टाफाकच सोडूंक ना जाल्यार आमच्या सारकेच तपासपाक वचपी बायलांच्याय आंगाक हात लावपाक फाटीं सरचो ना. ताका लागून ह्या दोतोराचेर खर कारवाई करपाक जाय तशेंच सरकारान आपले नेम आनी कायदे कडक करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. हो दोतोर आज तुम्ही पळयला आसतलें, दोतोराक आमी देवाचें स्थान दिता, टिचरांक आमी देवाचें स्थान दिता, पूण हे दोतोर जेन्ना अशी कृत्य करता हांकां कितें म्हणपाचें. आणि आज आमी हांगा मोर्चा हाडच्या पयलीं सरकारान पयलीं ताचें लायसन काडपाचें, ताका काडून उडोवपाचो. असलो दोतोर तुमी सांगा, आतां ती नर्स ताचो स्टाफ तो ताचो. आमची सारकी आतां दोतोराचेर विश्वास दवरून बायलो जाणटी भुरगीं बिंदास वतात, दोतोरा कडेन वतात. आणि जेन्ना हे दोतोर अशें कृत्य करता, हांव सांगता हो दोतोर जर आपल्या स्टाफाचेर केलो अशें कितलेशेच बायलांच्या आंगाक हात लायिल्लो आसतलो. थोडे बाबडे उगी रावतात, आसूं पाड करून आपल्या लजेक, खऱ्या त्या चलयेक त्या नर्सीक वालोर दिवपाचो. आणि अशी आमी सांगतात. आज गोंयान दिसाक एक रेप केस, मॉलेस्टेशन, मर्डर, हो सरकार न्हिदला. हे सरकाराक हे दिसती पडना. आज गोंयान इतले क्रायम वाडल्या. क्रायम आमी कितें म्हणटात, क्रायम केन्ना जाता जेन्ना मनशाक भंय ना. कितेंय केल्यार हांव सुट्टलो, बेल जातलो, हायकोर्टान वतलो, व्हडलें कितें जातलें अशें जेन्ना चलता. हांव सरकाराक म्हणटा, भंय दाखयात, तुमचें शासन कडक करा, पनिशमेंट कडक करा. जाचेर तार फाटल्या का सीएमान सांगिल्लें की आमी टॉलरेट करचे ना असल्यो केसीक. आतां टॉलरेट कित्याक करता? अशें करू नाकात. आमी पयलींय सांगता, आमी आतां परत सांगतात, अशें जर क्रायम जायत आनी सरकार जर एक्शन घेना, आमी फाल्यां सीएमाच्या दारार सुद्दां वचपाक उगी रावची ना. आज बायलो गोंयान सेफ ना. It is a heinous crime to commit a rape. Now, doctors in every household are looked up to as God. After God, we revere a doctor because a doctor saves life. A doctor doesn't take away the dignity of a lady. Now, I applaud the courage of the girl, of that nurse, to come forward and bring forth this crime. It takes courage. It takes a lot of courage to lose your dignity, to show it in front of the world. Now there are so many girls who don't come forward. This girl has come forward, so it is the right of every citizen of this state of Goa to come forward and support that girl. जे आम्ही ऐकले न्यूज आता, जशी आमची बहीण उलयली आणि सावियोन सांगले तशें, ह्यो एक हिनियस क्रायम आसा. एक आमच्या महिले भयणीचेर जी ह्या काम करताली ह्या क्लिनिकान एज अ नर्स, तेजेर बलात्कार जाला.
आणि दिस काइंड ऑफ हिनियस क्राईम शुड नॉट बी टॉलरेटेड अँड शुड नॉट बी लेट लूज. तेका डॉक्टर सॅम्युअलाक आता कस्टडीन दवरला 14 days. पण कितें गॅरंटी की तो भायर सरतलो आणि मागीर असले परत करचे ना, तो थंयच उरतलो. पळय आमची देशाची न्याय व्यवस्था अशी आसा की एका केसीक 10 वर्सांय वचूंक शकता, 5 महिने वचूंक शकता, 50 वर्सांय लागूंक शकता. टिल देन तो जर भायर सुटलो आणि परत अशें जर हे क्लिनिक चलता आणि चालू आसा, गॅरंटीच ना आमची महिलांच्या सेफ्टीची. कशी उरतली आमची महिला सेफ? ह्या दिसांनी हे एक केस न्हू, पण असली सद्दां आमी केसीस आयकता. आणि गोय प्रदेश महिला काँग्रेस आणि तशेंच काँग्रेस पक्ष हे महिलांच्या संरक्षणा खातीर, न्याया खातीर सतत लढता, लढो दिता आणि आमी आवाज उठयतली. हांव मागता, हांव एक स्वता डॉक्टर आसा आणि आमच्या बरोबरचे कितले तरी डॉक्टरां बरोबर हांव वावरला. असलो जर डॉक्टर, हेका आमी रक्षक म्हणपाचे न्हू भक्षक म्हणपाचे, तो डॉक्टराच्या वेशान एक दुःशासन जावन आसा आयच्या ह्या राज्यांतलो. आणि असल्या डॉक्टरांक कशेंच काम करपाक दिवपाचें न्हू. हांव म्हणटा जस्ट नॉट हिज क्लिनिक, his license, his registration should be suspended as a doctor. He should not be allowed to practice anywhere. पेशंट हॉस्पिटलांक व्हरपाक आमकां देव कसो आमी व्हरता एक हॉस्पिटलांक, आनी देवा फाटल्यान आमी दोतोराक देव म्हणटा. पूण आयज घडणी जाल्या, आयज बलात्कार जाल्या हे हॉस्पिटलांत. हे हॉस्पिटल क्लिनीक म्हणटा, पूण हॉस्पिटल कशें? हांगा एक नर्स, यंग नर्स हॅज बीन रेप्ड हियर. हांव नको, जे दोतोर जे पेशंटाक सांबाळपाक आमकां बरें करपाक हे दोतोर आसता, पूण आयज टुडे वी आर नॉट सेफ. वुमन आर नॉट सेफ. आमच्यो बायल्यो ज्यो भयण्यो आयज सेफ ना. असले दोतोरांक हांगाचे क्लिनीक न्हू, हांगा गांवचे भायर मारपाचे. हे भायले येता दोतोर आनी आमच्या गोंयकारांक आयज अटॅक जाला गोंयकारांचेर. हे आमी आयज आयल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खंडगावकर आणि मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुडका बांबोळेत चलपी बेकायदेशीर राखणे वणत बांदकामार सरकारान स्टॉप वर्क नोटीस काडूनय खात्यान ते काम बंद उडयले ना, हाका लागून आरजीपीचो विरेश बोरकारान तिडक उक्तायली. बांबोळे वाठारांत जावपी बेकायदेशीर बांदावळीक विरोध करून विरेश बोरकारान टीसीपी खात्या भायर निशेध उक्तायल्लो. उपरांत सरकारान थंय स्टॉप वर्क नोटीस धाडपाची ऑर्डर दिली, पूण ही ऑर्डर काडूनय खात्यान आजून मेरेन थंय स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस धाडूंक ना. हाची जाप विचारपाक आनी मेमोरेंडम दिवपाक विरेश बोरकार डीओपीन पावलो. डीओपी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी हळदणकर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले, पण ती आयज हांगा नासली. सो आमी डेप्युटी डायरेक्टर जो पांगम आसा तांकां वचून मेवले. आनी जो डिमांड आसा, तुमकां खबर आसा की 2 जे मेजर इश्यूज चालू आसले सांद्रें कॉन्स्टिट्युन्सीन बांबोलीम गांवांत, कुर्का बांबोली विलेज पंचायती अंडर. ते म्हणजे एक पयलो आसलो तो रिटेनिंग वॉल जी बांबोलीम ग्रँड हॅरिटेज फाटल्यान जी बांबोलीम बिचाचेर बांदता तेका, आनी दुसरो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आसलो. सो दोनी जी हें आसा ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा टीसीपीनी काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांनी काडलेली आसा. सो आमी तांकां विचारपाक येयल्ले की आजून पर्यंत जी कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी आजून पर्यंत ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर कित्याक काडूंक ना. जे हर्ट्स जे आसा जे कुर्का बांबोलीम कालावलीम विलेज पंचायतीनूच सेम पंचायतीन आसा, मिलिटरी कॅम्प जो आसा, मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हर्ट्स आसा, मायग्रंट्साचे हर्ट्स आसा. आनी ते हर्ट्स बांदून तांकां इनलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इनलिगल तांकां वॉटर कनेक्शन हें दिल्लें आसा. रोड सायड टचिंग आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा, हायकोर्टान सोमोटो घेवन हेंचेर एक्शन घेवची, ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें. सो आमी आयज मेमोरेंडम दिल्लें आसा. हेज्या पयलूय 2022 हांवें मेमोरेंडम दिल्लें की हें जें आसा तें डेमोलिशन जावचें म्हणून, कित्याक ताका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आसली ह्या सेम हट्साक. आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली. तुमी पळयता आसतली ही ऑर्डर ती आसा ती 2002 काडलेली. जेन्ना ही हायकोर्टाचो पेटिशन जावन हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयलें तेन्ना आमी परत जें लेटर आसा तें डीओपीक दिलें, पंचायतीक दिलें, कलेक्टराक दिलें, सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांक ही लेटर केल्ली आमी की हें बेगांचे बेगीन डेमोलिश जावचें म्हणून. पण आजून पर्यंत आतां तुमी पळयलां आसतलें तांकां सगळे कंप्लाय करून तांकां रिपोर्ट्स जे आसा ते रिपोर्ट्स दिवचे म्हणून सांगलेलें. आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना, कांयच जावना. सो हें डिपार्टमेंट करता तर कितें? व्हिडिओ डीओपी हेंचेर एक्शन कांयच जायना.
आनी हे क्लियर कट व्हायलेशन हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्टिव्स दिल्ले आसा हेजे व्हायलेशन आसा आमी तांकां टायमलायन दिल्ली आसा की फाल्यां म्हटल्यार म्हाका हेजो अपडेट दिया दोनी जे स्टॉप वर्क नोटीस थ्रू द पंचायत आनी हेजे डेमोलिशन हेजी म्हाका अपडेट फाल्यां म्हटल्यार जाय आनी ताका टायम फ्रेमवर्क दिल्ली आसा बाय फ्रायडे म्हटल्यार तुमचें कितें आसा तें एग्जिक्युशन करून बाय फ्रायडे म्हटल्यार हेजेर डेमोलिशन जावपाक जाय समज तें जायना जाल्यार आमकां फुडें वयचें पडटलें आमकां फुडें जो कायदो आसा तेजेर आमकां वयचें पडटलें फाल्यां DOPक आमी तितून पेटिशनर घातले जावं आनी कोणाक घातले नाल्यार तुमी आमकां जबाबदारी धरूं नाका आनी तुमी आमच्या फुड्यान येवं नाका कित्याक आमी मागीर आयकोपाचें ना इनलिगल जेन्ना म्हणटा सुप्रीम कोर्टान पासून आतां डायरेक्टीव दिल्ले आसा की तुमी कांयच तेजेर चेंजीस करपाक शकना म्हणून सो इतलें समज आसून पासून ह्या जे डिपार्टमेंट आसा ह्या तांकां सपोर्ट करता ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता आनी भायले जे आसा तांकां चड प्रामुख्यान तांकां चड सपोर्ट करता आमी गोंयकार जे आसा गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करपाक रेडीच ना कित्याक ऑलरेडी गोंयकारांची म्हणून उडयली तुमी ह्या हट्सांक वोटींग आसा हांगा हो सर्वे नंबर 48/2 कुर्का विलेज हितून टोटल जे वोटर्स आसा आतां आनी कितले एड जाले आसता ते एड जायत आसता जे तेंचे भुरगे जाले हांगा अशें आसा ह्या हट्सांक हे हट्स हांगाच उरले थोड्यांनी प्लॉट घेवन सेपरेट रावता थोडे फ्लॅट घेवन सेपरेट रावता आयज गोंयकारा कडेन कापसतात ना फ्लॅट घेवपाक आनी प्लॉट घेवपाक मात हेंच्यांनी ऑलरेडी फ्लॅटूय घेतले हे प्लॉटूय घेतले घरांय बांदली तरी पूण हे थोड्यांनी अशें केलां की हे हट जे आसा हे रेंटाकूय दिल्या थंय AC घातलेली आसा थंय फ्रीज सगळे A to Z आसा सो अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर आसा की गोंयकारांक कांय दवरिना आनी गोंयकारांची घरां जी आसा ती पयलू मोडपाक येता गोंयकारांची शॉपां आसा ती पयलू मोडपाक येता रोड सायड म्हणटा गोंयकारांची उडयता सगळो डिपार्टमेंट आसा जावं तो कलेक्टर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसूं जावं तो पंचायत डिपार्टमेंट आसूं टोटल कोलॅप्स हे जे सिच्युएशन सद्या गोंयांत चल्लां हितून अशें दिसता की गोंय फुड्यान उरपाचें ना हे गोंयाक सोंपयतले गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटले प्रत्येक डिपार्टमेंटाक अशी मस्ती आनी हेंची मस्ती जिरोवची पडटली एवरी टायम ते आमी वयता तेन्ना आमकां पॉझिटिव्हली सांगता की बाबा जातलें हें जातलें तशें जातलें अशें जातलें आनी मागीर कांयच करिना अरे 2022 आमी फॉलोअप करता 2022 आमी कंप्लेनी घालता तांकां पडलेच ना म्हटल्यार आनी उरलां कितें आमचो टॅक्स पेयराचो मनी जो आमी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक दिता आनी ह्या जो एडमिनिस्ट्रेशन सारको चलचो म्हणून दिता तो कित्याक लागून दिता गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. नागझर कुर्टी विविध सुवातांनी नाल्यात कितलीशीच व्हड झाडां पडिल्ल्यान हुंवार येवपाचो भंय थळाव्यांमदीं पातळ्ळा. ह्याच सुवातेर प्लास्टिकाचो व्हडा प्रमाणात कोयर लेगीत एकठांय जाल्ल्यान हुंवारा पयलीं डेंग्यू मलेरिया जावपाचो हुस्को निर्माण जाला. हे जावचे पयलीं ही सुवात नितळ जातली वय काय पयलीं हुंवार येतलो की डेंग्यू मलेरिया हे मात वेळच सांगतलो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. नागझर आसा नागझर कुट्टी जो व्हाळ जो आसा हो जो व्हाळ जो आहा तो नाला मेळटा मेन नालाक आनी हो जो कपलेश्वर वयता. आतां आमी पळयतात की हांगा दोन झाडां पडलेलीं आसात आनी झाडां पळोवन जे हांगा उदक आहा तें सगळें तशेंच उरलेलें आसा सगळे आनी बाटल्यो सगळे जी घाण जी आसा ती सगळी हांगा उरलेली आसा. जो पर्यंत हें काडिना तो पर्यंत हांगा अशेंच उरतलें आनी जर तेन्ना पावस पडलो जर व्हार आयलो जाल्यार हांगा बुट्टी येवपाची सारकी गॅरंटी आसा कित्याक हें उदक जें आसा तें फ्लो जायना. आमी ज्या लागींच जें आहा तें सावित्री हॉल आसा आनी कुट्टी आसा हाजे मदीं आसा आनी हो जो व्हाळ जो आसा हो सगळो व्हाळ तो नलाकूच वयता. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हें जें आहा तें उदक बेगीन उपसवचें हो व्हाळ जो उपसवचो आनी हें उदक आहा तें सकयल वचपाक आमी आतां कट करचो आनी लोकांक जें उदक हांगा उरलां तें उदक वचचें ना जाल्यार हांगा जें उदक उडोवन हांगा कितें आतां मेच म्हयनो आहा मलेरिया डेंग्यू जावपाक शकता कित्याक उदक तश्शें उरलेलें आहा आनी हें उदक मेळ जाल्लें आसा कित्याक बॉटल्स सगळीं हांगा उरलेली आसा. पावसाच्या वेळार वाठारात हुंवार येवचो न्हय हे खातीर नाल्लात आडकून आशिल्लो कोयर निवळ करपाची मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केला. पावसा सिजन सुरू जावपाचो आसा आनी हांगासर व्हाळांक व्हडलीं झाडां पडलेलीं आसा. कुट्टी नागझर व्हडलीं झाडां पडलेलीं आहा आनी जर ती झाडां काडिना कट करून जाल्यार हांगासर मोठी बुट्टी येवन तें सगळें हें जावपाचें आहा. हांगा सगळें म्हणजे तुम भरपाचें आसा. हांगा ऑलरेडी पयलीं भरता न्ही. ऑलरेडी हांगासर पयलींच भरता आनी आतां जर पावस पडलो जाल्यार सगळें कितें हें जातलें तेन्ना जाता तितलें बेगीन हें कट करून काडचें म्हणून हांगासरलें ना लोकांक हांगासर येवपाक वचपाक खूब समस्या कठीण आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवेक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लयराईचे जात्रे उपरांत मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त जाता.
आयज सावन फेस्ताक सुरवात जाल्या. बार्देसकार व्हडा उमेदीन फेस्ताक येतात. गोंयभर सावन लोक आंगवण्यो पावोवपाक येतात. पळयात भाविकांची उमेद. आयज मिलाद शाबीणीचे फेस्त जाले. चवथे मीस चालू आहा. खूब लोक जालो. तिनूय मिसांक भरपूर लोक जालो. आख्खे गोंयभर लोक मिसाक पावलो फेस्ताच्या. आनी आतां चवथे मीस चालू आहा. सगळ्यांक हांव आमच्या इगोर्जेच्यान आमच्या म्हापशेकाराच्या वतीन सगळ्यांक मिलाद शाबीणीचे हॅपी फिस्ट म्हणटा. आनी सगळ्या लोकांक भरपूर देण्यांनी आनी मोगान यश हांवन येता. आतां आमचे आतां इंग्लीश मीस आसतले आनी मागीर सांजे 2 मीस आसतले 4 आनी 5:15. उपरांत सांजे आमचो म्हणजे 5 दिसाचो आमचो हें आहा प्रोग्राम आहा, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आहा. तितून 3 तियात्र स्टॉलां आहा, गेम्स आहात, व्हेरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आहात. आनी सगळ्यांनी मागता सगळ्यांनी लोकांनी येवचे आनी बरेपणान आपली सांज. आयज खूप लोक येयला आणि 11 तारीख पासून 11 तारखेर आमचे लास्ट. आणि आमचो टायमींग आयज आमची 5:30 टू नो क्लोजिंग टील 9:30 इन द नाईट. आणि रेस्ट ऑफ द डेज फ्रॉम 7 to 11 in the afternoon, and then in the afternoon it is from 3:30 to 9 o'clock. आणि 11 तारखेर आमचो लास्ट. आणि लोक आपलो वावरतान येता. सगळे आपल्याक जाय पळय तेंक येता. तुमचो वावट आहा न्हू, आमच्यान कांय करूंक जायना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. मंगळार आणि बुधवाराक गडगडाट आणि वादळी वाऱ्याक लागून गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. सध्या तामिळनाडू आणि कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी घुंवपी उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून हे हवामान चलता, जाका लागून राज्यभर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांक IMDन सादूरतायेचो सल्लो दिला. राज्यात येवपी पावसाक लागून तापमानात कसलोच बदल जावचो ना. चडांत चड तापमान 35 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंशाच्या सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा. सांजवेळार पावस येतकच दिसभर उष्णताय आनी दमट आसतले. तशेंच आर्द्रतायेचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. मंगळारा आनी बुधवारा गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी. गडगडो आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय. तामिळनाडू आनी कर्नाटकाचेर उण्या दाबाचो वाठार. पुराय राज्यांत व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय. फांतोडेर धुक्याची शक्यताय. तो मेरेन उष्ण आनी दमट परिस्थितीची अपेक्षा करची. तापमान चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 27 डिग्री सेल्सियस. पावसाचो अदमास आसून लेगीत तापमानात व्हड प्रमाणात उणाव ना. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.